लोकसभेची वेंचणूक तेंकता तशी मायनिंगाचो इश्यू सरकाराच्या गळ्यामेरेन पावला. मायनिंग अध्यादेश दुरुस्ती वयल्यान केंद्राकडच्यान धपको बसल्या उपरांत आतां सरकार काचाबूल. 8 म्हयन्यां उपरांत सरकार आतां मायनिंग एक्टिव्हिटी सुरू करूंक दुसरो उपाय सोदता. मुख्यमंत्री पर्रीकारान निकतीच चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र शर्मा, मायन सेक्रेटरी दौलत हवालदार आनी मायनिंगाच्या जाळवणदारां बरोबर ताळगांव फ्लॅटार बसका घेतली. बसकेंत प्राप्त परिस्थितींत मायनिंगाचें कितें करचें ताचेर चर्चा जाली. पयलो उपाय म्हणल्यार जेटी आनी प्लॉटांचेर उरिल्ले सुमार 4.5 मिलियन टन मिनाची पावणी करून ट्रक चालू करप. दुसरे 15 मार्च 2018 मायनिंग बंदी वेळार रॉयल्टी भरिल्ले लीज वाठारा भायले सुमार 8 मिलियन टन नवे मीन पावणेर काडप. हे मिनाचे पावणे खातीर सरकाराक सुप्रीम कोर्टाची परवानगी घेवची पडटली. दोनूय तरेचे मीन मेळून सुमार 12.5 मिलियन टन जाता. ह्या दोनूय उपायां बरोबरच कन्सेशन एबॉल्युशन कायद्यांतले नेमके दुरुस्तीचेर मुख्यमंत्री पर्रीकार खंय एक वेळ केंद्राक परत बरयतलो. आशिल्ल्या मिनाची हाड-व्हर सुरू करून वेंचणूक मेरेन दीस धुकलपाचो सरकाराचो डॅमेज कंट्रोल प्लान. आतां ट्रक आनी बार्जवाले फकत कांय दिसां पुरते मीन येरादारीक कळमेल्ले ट्रक आनी बार्जी रिपेर करूंक परत पयशे भायर काडटले काय रिणां काडटले हो प्रश्न. पर्रीकार सरकाराचो हो डॅमेज कंट्रोल प्लान पावणेक रिस्पॉन्स आयल्यार फुडें धुकलपाचो. ते उपरांत प्रश्न उरता ट्रकवाल्यांचो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.